कालांगूचो ही शेतां आमच्या हिंगा करूंक जायना, कित्याक हे पंचायत आमकां कांय हेल्प करिना. हिंगा कालवट आहा ती तिनूय चोक करून दवरल्या आनी उदक हे सायडीचे ते सायडीन वचना दर्याक. आनी कोणी काल पूर्ण टँकर घातला आनी ती सुयेची पळय घालून सुय सगळी शेतान गेल्या. 15-20 जाणपणी आहा. 15-20 जाण शेतां करता. आतां अंदू तुमकां करूंक मेळूंक ना. करूंक मेळना न्हू. आतां टायम जावन गेलो. आतां उदक बोलना तितून कोण लेबर देवना त्या गाडीन ती नाल्लाचें काम केलां तेणें वाडयलां आनी ते सगळें कितें तोडून फोडून ते मदें नाल्लान भितरूच आहा डॅब्रीज. ते आजून क्लियर करूंक ना ते कॉन्ट्रॅक्टरान कोणी काम केलां पळय तेणें. तिनूय कालवट चोक आहात. 3 आसात. तीन कालवट आवडले. तिनूय कालवट चोक करून दिला. आनी PWDची तिनूय पायपां फोडून दवरल्या. तिनूय हेका PWDचें उदक शेतान येता आनी लोकांक उदक मेळना गांवांत. हें उदक आमच्या शेतान आनी शेतां आनीक कुसता. वर्साचे 12 म्हयने ते उदक चालूच आहा PWDचें. साकवाच्या बोवाळान शेतां बुडली इतले खरे. पंच म्हणटा नालो नितळ केला, शेतकारांक खंय कसलेच त्रास ना. क्लियर करून व्यवस्थित JCB घालून लोकांनी घातल्या, पंचायतीन गेल्या JCB घालून व्यवस्थित तो नल्लाय साफ करून घेतला आमी. उदीक हे व्यवस्थित वयतले आनी आमच्या कोंगुटच्या लोकांक जी असुविधा कितें जातली, लोक कितें उलयतात ते जावची ना. आनी शेतांक अशें पळोवंक गेल्यार दिसता की ह्याच वर्सा सगळ्या लोकांनी शेतां केल्या. सरपंच म्हणटा शेतकार उलयता तशें ना. So we are supporting and backing the farmers, and आमचो MLA पासून हा supporting them in terms of seeds, fertilizers, everything is given free by the MLA's office. So we encourage people to take up farming and save our fields. ते नालो तो हें जाला माती हय, that नल्ला कितें जाल्लें तें आमचें काम चालू आसलें. there was an additional कल्वट बांदपाक कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम चालू केल्लें आनी एट दॅट टायम ताणें माती घातलेली आहा टू ब्लॉक दॅट वॉटर, कित्याक काम करूंक त्रास जातलो. आतां नल्ला कंप्लीट तो कल्वट कंप्लीट जाल्ल्या एंड नाव द कॉन्ट्रॅक्टर वील रिमूव द मड एंड क्लियर दॅट पॅसेज. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे.